नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक सध्या एक लायव्ह अपडेट आम्ही सध्या तुमच्या मुखार घेऊन आयल्या सध्या आणि आम्ही आसा नॅशनल हायवेचेर सध्या पणजे मेर्शे जंक्शना कडेन आणि एक म्हाका दिसता की सगळ्यांक हांगासर आयले उपरांत कन्फ्युजन हे जाता आज सकाळी एक एक्सिडंट आमी पळयलो जो एक जीपीचो पुलीस जीपीचो जालो एट बस स्टँडचं जंक्शन आसा थंयसर आणि कन्फ्युजन कित्याक जाता कारण ऑफ बॅड इंजिनियरींग कारण अशा तरेचे हे रोड जे डिझायन केल्ले आसा जे सर्कल काडटना किंवा सर्कला कडेन वतना इतले कन्फ्युजन क्रिएट करता म्हाका दिसता अशें इंजिनियरींग कशा तरेन जावपाक शकता कारण इतले भुरगे शिकतात इंजिनियर्स जातात सिव्हिल इंजिनियर म्हणा किंवा बाकीचे आणि जेन्ना ते हांगासर काम करतात तेन्ना अश्यो चुकी कित्या खातीर आनी कश्यो जावपाक शकता हाचेर विचार करपाची गरज आसा पूण आमी ही लायव्ह अपडेट कित्याक हाडल्या एक खास रिजन आसा आमच्या फाटल्यान तुमकां हांगासर क्रेन दिश्टी पडटा आणि ह्यो क्रेन MH रजिस्ट्रेशन आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगासर अश्यो हांगासर 1 2 3 4 5 सुमाराक हांगासर क्रेनी लायिल्ल्यो आसा नॅशनल हायवेचेर सायडीक एक खास गजाल आसा त्या चेनीचे अजिबात एक सायड म्हणजे सायडीक जायना जेन्ना गाडयो येता हांगासर तेन्ना अजिबात फुडें ही क्रेन आसा इतले सुद्दां दिसना आनी नॅशनल हायवे आसल्या कारणान जायते कडेन फास्ट येता हांगाच्यान आनी मात सुद्दां जर भायर गेली गाडी जाल्यार केदो व्हडले एक्सिडंट जावपाक शकता हाचो अंदाज म्हाका दिसता जे ऑथॉरिटीज आसा तांकां येवचे ना कारण तांकां ह्यो क्रेन केन्ना दिसत नासतलो जश्यो पुला वयली प्लेट पडली ती जर्नलिस्टांक सारकी करची पडली हे केन्ना ऑथॉरिटीजांक दिसूंक ना PWD म्हणा किंवा ट्राफीक म्हणा किंवा जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तांकां केन्ना दिसूंकूच ना पणजेचे रस्ते जे खड्डे पडल्यात ते केन्नाच तांकां दिसूंक ना ज्या रस्त्यांची जी वेवस्था आसा ती सारकी जावंक ना फॉर एक्झाम्पल फाटल्या दिसांनी एक एक्सिडंट जालो मेर्शे हांगासर ती वेवस्था सारकी नाशिल्ली ते केन्ना दिसूंक ना इतले असंख्य जे ऑथॉरिटीज आसा जे हायर ऑफिसर्स आसा ते हांगासून यो वच करतात तांकां ह्यो गोश्टी केन्नाच दिसूंक ना तशीच ही क्रेन केन्नाच तांकां दिसची ना जो पर्यंत अशे तरेचे मिडिया तांच्या फुड्यान ह्यो गोश्टी हाडचे ना तो पर्यंत केन्नाच दिसच्यो ना हे सिद्ध जाल्लें आसा गव्हर्मेंटाक कितें म्हणटा ताका आमी एक गव्हर्मेंट पट्टी बीन दोळ्यार बांदून बसला तशें बसल्या फॉर शुअर कारण जो पर्यंत अश्यो केसी दाखयना तो पर्यंत फॉर एक्झाम्पल CMाक स्वता कोण तरी घरा कडेन वयचे पडले आनी आमी जॉब स्कॅम करता हे दाखोवचे पडले ताच्या उपरांत ह्यो गोश्टी चालू जावपाक लागल्यो ताच्या पयलीं कोणाकूच खबर नासलें काय की जॉब स्कॅम जाता काय म्हणून तशेंच ह्यो गोश्टी हांगासर क्रेन पार्किंग आसा फाल्यां एक्सिडंट जातलो किंवा कोणी तरी फुडें हाडले काय आमी एक्सिडंट घेतले अशें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खंयच्या वाटेन चलता हाचो एक अंदाज म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक घेवपाची गरज आसा सद्या खातीर आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता लायव्ह कारण ह्यो क्रेनी खूब हेफेजार्ड पार्किंग केल्ल्यो आसा आणि अशा तरेचे पार्किंग केल्ल्या कारणान खंयच्याय वेळार इतले फास्ट हांगासर तुमी पळोवपाक शकता नॅशनल हायवे असल्या कारणान हे जे पार्किंग केला तेजो एक तर अलाउडूच ना हांगासर आणि हे येदी व्हडलो क्रेन सारक्यो लोखंडाच्यो ज्यो क्रेन आसा एक मात सुद्दां धपधप आसा जाल्यार केदो व्हडलो एक्सिडंट जावपाक शकता म्हणून तो जिवूय वचपाक शकता हे जर अजून खंयच्याच ऑथॉरिटीजांक कळना जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी ऑथॉरिटी जी तांच्यांनी घेतिल्ली आसा काम करपाची फॉर एक्झाम्पल PWD म्हणा ट्राफीक म्हणा किंवा जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा ताचेर विचार करात बाबा की तुमी खऱ्यांनीच काम करपाक आयल्या की फक्त आमी येतले बसतले ऑफिसान आणि घरा वयतले पेमेंट घेतले इतलेच करपाक आयला आणि हे खरें रिजन आसा जे जॉब स्कॅम जाला म्हणजे जो खंयचो एक मनीस जो त्या पोस्टार आसपाक जाय तो ना आणि कोण तरी पयशे दिवन जर कामाक लागला जाल्यार अश्यो गोश्टी जर जावपाक शकता म्हणजे इंट्रस्टूच ना काम करपाचें कारण इंट्रस्ट आशिल्लो जाल्यार अशे तरेचे पार्किंग डेली हांगासर जाता अशे सगळे जाण हांगासर आत्तां आमी कोणा कडेन उलयताले तेन्ना सांगले की डेली हांगासर अशे तरेचे पार्किंग जाता आणि अजून पर्यंत एक्सिडंट जावपाची वाट पळयता काय आमी आनीक थोड्यो क्रेन्स तुमकां दाखोवपाक सोदता हे सर्कल आसा हांगासर आणि ह्यो सगळ्यो क्रेन्स आणि काय गाडयो हांगासर रातच्यो पार्किंग करता विच इज व्हेरी हेफेजार्ड पार्किंग आणि हे पार्किंग जावपाक जायना ते एक्शन जावपाक जाय कारण हे आवो जावो गोवा तुमारा जाला सद्या कारण कोणूय येता कशाय तरेन हांगासर वागतात आणि कशाय तरेन पार्किंग करतात आणि एक गोष्ट पळोवपाक शकता हांगासर जी MH पार्किंग आसा चडश्यो क्रेन्स आसा त्यो MH पासिंग आसा आणि ह्या अशा तरेन हांगासर पार्क केल्ल्यो आसा चडश्यो क्रेन्स हे हो जो तुमी पळयतात तो मेर्शे जंक्शन आसा ऑफकोर्स हे जंक्शन सारखे कन्फ्युजींग आसा हे पळयात फुडल्यान जे येवपी गाडी आसा दोन्ही गाडयो कन्फ्युजींग स्टेटीन आसा की तांकां भितर काडू की भायर काडू ते अजून कळना अशा स्टेटीन ह्यो गाडयो येता हांगासर आणि तांकां फुडलो रस्तो खबर नासता ही गाडी तुम्ही पळोवपाक शकता हो अजूनय कन्फ्यूज आसा तुम्ही पळोवपाक शकता की ताका खबर ना की आपूण खंयच्या वाटेन वचपाक जाय तो ताका कदाचित कलंगूट कारण रेंट कार आसा कलंगूट वयपाचें आसतलें पूण ते सकयल्यान वचप की वयल्या रस्त्यान वचप
ते खबर नासतलें ताका आनी ताका जेन्ना कळटलें तो म्हणसर खूब टायम जाता आनी हांगासर अशा रितीन एक्सिडंट जावपाक शकता. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. हे येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला, डेव्हलपमेंट केला, पूण डेव्हलपमेंट करतना प्लॅनिंग जर ना खंयचे डेव्हलपमेंटाक जाल्यार ते डेव्हलपमेंट कितले वायट तरेन जावपाक शकता हाचें उत्कृश्ट उदाहरण म्हळ्यार जे मेर्शेचें जंक्शन आसा ते जेन्ना फ्लायओवरा वयल्यान किंवा पुला वयल्यान अटल सेतू वयल्यान तूं देंवता मडगांव वचपाक किंवा फोंड्या वचपाक ताजें जावपी कन्फ्युजन, जेन्ना तूं फोंड्याच्यान येता फोंड्याच्यान जर पणजे येवपाक जाय जाल्यार त्या मनशाचें जावपी कन्फ्युजन हे सगळे एक एक्सिडंटा कडेन डेथ ट्रॅप म्हणपाक शकता. अशे तरेचो एक्सिडंट अशे तरेचो जागो हांगासर हो तुमी पळोवपाक शकता. सो सद्या खातीर आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता. आनी एक क्रेन हांगासर आमकां दिश्टी पडटा, ही जी हांगासर पार्क केल्ली आसा अश्यो कितल्योश्योच क्रेनी ज्यो हॅफेजार्ड पार्किंग केल्ल्यो आसा हांगासर 2 आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7 ते 8 क्रेनी पार्क केल्ल्यो आसा. आनी ह्यो क्रेनीचेर समजा एक सुद्दां जर गाडयेचो धक्को बसत जाल्यार तो कितलो सारको डेंजरस आसपाक शकता हो धक्को एका क्रेनीचेर सुद्दां लागत जाल्यार. आनी ह्यो पार्किंग इलिगल, कारण नॅशनल हायवेचेर पार्किंग करप हांगासर अलावड ना. आनी अशा रितीन जेन्ना पार्क करता तेन्ना ऑथॉरिटीज कित्याक एक्शन घेयना काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्या आनी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की रस्त्याचेर जर एक्सिडंट कमी करपाक जाय जाल्यार ह्यो एक्शनी पयलीं घेयात आनी तांचेर एक्ट करपाक लागात. हे खूब डेंजर आसा आनी हाज्या खातीर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. सो ही अपडेट ह्या वेळार तुमच्या मुखार आमी घेवन येता आनी अशेच तरेच्यो अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. देव बरें करूं.